मोगाच्यानो समर्थ आणि सवाला कार्यक्रमाक तुमका समेस्तांकी स्वागत। समर्थ आणि सावाला मोगाच्यानो या वर्षा प्राजित काळ इल्लो फाटी मार्चाच्या 2 तारखेर आरंभ जाता। या प्राजित काळाक संबंध जाल्ल्या थोड्या सवालांचेर आयच्या दिसाचो संवाद आम्ही मांडून हाडला। हातूंत वांटो घेवच्या खातीर आमचे संगी फादर विजय माचादो आसा, मंगळज्योती केंद्राचो निर्देशक। तुमच्या समेस्तांच्या नावान हांव ताका स्वागत मागता। स्वागत फादर। देव बरें करूं। समर्थ आणि सावाला फादर विजय सीन्स थोडे पटी आमी पळयता कपालार घालचे कुरीस काडसो, थोडे फावटी तकलेर घाल्ली आमकां पळोवंक मेळटा। ही सीन्स निजाकी खंयच्या कडेन घालची? देवस्तुतेच्या पुस्तकाप्रमाणे या आमी म्हणटा रोमन मिसाल मिसाच्या ग्रंथाप्रमाणे तांदूळ दिल्ल्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे प्रधान याजक मणियारी ती सीन्स माथ्यार घालता म्हणून बरयलां। इंग्लिशान पळयतना ऑन हेड म्हणून आसा, थोड्या कडेन फॉरहेड म्हणून आसा, पूण ओरिजिनल आमी पवित्र पुस्तकांत हांव पळोवंक गेल्यार लोक प्राजीत कशें करतालो, प्राजीत तो माथ्यार गोबोर घालून गोणी वस्त्रां न्हेसोन प्राजीत करतालो। त्या ट्रेडिशनांत हांव हें म्हणयत आमी ते माथ्यार गोबर घालून प्राजिताचे दीस सुरू करचे म्हणून देखून सारकें माथ्यार घालची। पूण प्रायोगीक या प्रॅक्टिकल रिजना खातीर थोडे कडेन ती कपालार ती म्हणल्यार माथ्याचो भाग देखून ती कुरीस काडून ते एक थोडे वेळ थोड्यांक मस्त वेळ दवरूंक जाय, थोड्यांनी वेगळी पुसून काडची, पूण ते एक सांकेतीक रितीर ती घालची आसा। ही सीन्स कोणे घालची गी म्हणून कित्याक म्हणल्यार हांवें विचारचें, आतां सिंधीच्या बुधवारा मिसाक येतात लोक आनी मिसान कोण भाग घेतात तांच्या तकलेर एका कपालार सीन्स घालतात प्राजताचो गुर्तू जावन। मीस जाल्या उपरांत 12 जाणां येतात थंयसर, एक तर पाद्राबाडे ना जाल्यार मिरनामा कडेन येवन इल्लीशी सीन्स या घरा आमची प्रायस्तां आसात या पिडेस्तां आसात, मिसाक कोण येवंक जावना तांकां इल्लेशे सीन दिया म्हणून कागदा कुडके आनी परत काण घेवन येतात। आतां सावाल कालेंगे म्हणून सांगल्यार पयले सुवातेर मिसाक आयिल्ल्यांनी मात्र तांच्या कपालार सील घालची गी, घरा आशिल्ल्यांकी घालची गी, घालची जाल्यार कोणें घालची? आतां घरा व्हरून गेल्लीं मनशां ती याजकांनी मणियारींनी तशें कोणें घालची गी म्हणून? हांगासर 2 विशय, कोणाक घालची तो विशय। पवित्र स्नान घेतिल्ल्या हर एका भावार्थी व्यक्तीन आनी जो कोण प्राजीत काळ
सुरू करता आणि आदारता त्या व्यक्तीची हक्क आणि जबाबदारी आणि कायदो ती सीन्स घालणं प्राजित करची रीत पूण आतां घालची कोणेंगे म्हळ्यार परत्यान त्या देवस्तुतेच्या ग्रंथा प्रमाणे त्या रिती प्रमाणे ते बेंजार करूंक ती रिजर्वड एका मणियाऱ्याक ऑर्डेन्ड मिनिस्टर याजाकाक सुकल्यार दियोकोन वा दियोकोन म्हूण थंयसर दिलो सेलेब्रेंट ऑर डिकन ताणें बेंजार ती करियत पूण सडावत याजाकान मणियारान ते मिसा वेळार चलता जाल्ल्यान मणियारान बेंजार करची आनी ती घालूंक ती विशेष मणियारी म्हणून आसात तांणी ही गरजेंत घालियत पूण गरज म्हूण दिसल्यार थंय बरयलां हेर भावार्थी लायिकांनी ती घालियत कित्याक तो एक साक्रामेंत न्ही तो एक गुर्त संकेत देखून न्हू कुटुंबाच्या वडिलांनी या कोणीय व्हर न्हू प्रायवंतांक आनी पिडेस्तांक मिसाक येवंक जायनातल्यांक तांकां व्हर न्हू तांणी घालियत तशें पवित्र मिसा ग्रंथ आमकां सांगता प्राजीत काळ म्हणटा आसतना आमकां मोती घेवचो संकोक आले म्हळ्यार 40 दीस करेज म्हणून होय आतां हे 40 दिसांनी आमकां मोदें आयतार येतात करेक्ट आयतार सोम्याच्या पुनर्जिवंतपणाचो दीस होय या प्राजीत काळाच्या 40 दिसांनी हे आयतारी मेळटात की प्राजीत काळाचे दीस 40 दीस सारखे आमच्या लातीन पवित्र सभेंतय 6.5 हप्ते 6 वरे ते जाल्यार 40 दीस जातात तशें म्हणटाना आयतार प्राजीत काळांत येतात पूण त्या 40 दिसांक सेरवाना ते पवित्र मिसा ग्रंथाच्यान ती आनी देवस्तुतेच्या नियमावळीन ती सांगलां आनी चरित्र आमकां सांगता हे 40 दिसांक पवित्र पुस्तकाची बुन्याद आसा आनी अर्थ आसा पवित्र पुस्तकांत मोइजेन 40 दीस दोंगरार थंयसर मागणें केल्लें ताचे उपरांत हेर जाग्यांनी आमकां पळोवंक मेळटा थंयसर 40 दीस जेजून मागण्यांनी उपास केल्ले ह्या थंयसर जोएल प्रवादी आमकां सांगता मागीर जोना प्रवाद निनिवे शारांत 40 दीस प्राजीत करूंक सांगिल्लें त्या खातीर हे 40 दीस प्राजीत मागणें उपास करूंक 40 दीस पूण आयतार प्राजीत काळा भितर ते येतात देखून आमी प्राजीत काळाचो पयलो आयतार दुसरो आयतार म्हणून विंगड केला विंगड पयलो दुसरो पूण तो सोम्याच्या पुनर्जिवनपणाचो संभ्रम जाल्ल्यान त्या 40 दिसां भितर ते येनात तशें म्हणल्यार तक्षण प्राजीत करचो थंयसर येन कायदो ना म्हणून न्ही प्राजीत कर पूण तो हेर दिसां बरी लक्ती जायना आयताराक हेर दिसां बरी पूण प्राजिताचो मनोभाव स्पिरीट तो काळा भितर येता जाल्ल्यान तो मुखारसून वेता तशें म्हणटा आसतना प्राजीत काळाचो पयलो आयतार दुसरो आयतार म्हणटा एका अर्थीन आयतार सोम्या जेजूच्या जिवंतपणाचो प्राजीत काळाचो पयलो आयतार दुसरो आयतार अशें येतात पूण आयतार दिसा आमी महिमा म्हणना होय महिमा म्हणना हांव कित्याक म्हळ्यार प्राजीत काळाचो दीस सिंधीच्या बुधवारा सुरू जाल्ल्या दिसा ताव न्हू आनी फास्कांच्या जागरणे पर्यंत आमकां एकच त्या 40 दीस प्लस हे आयतारांनी पवित्र सभा आमकां विशेश करून सांगता कितें म्हळ्यार सोम्या जेजूचे कश्ट आनी मरण ताचेर सडीत नियाळ करूंक कित्याक म्हळ्यार त्या दिसाची वासपाय आयताराची त्याच प्रमाणे आसात जाल्ल्यान ती सड मापान ते पुनर्जिवनपण आसा करूंक येवंक ह्या पुनर्जिवनपणाच्या विशयांत तो भावार्थ आमचो गट करूंक कितें सकट घडलें तें आमकां थंयसर आसा ताळण्यांक सो आयतार या थाळणी येतात रुपांतरपण जेजूचे थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा ताचे उपरांत दान धर्म करचे विशयान ते सड मापान थंयसर त्या आयताराच्या वासपांनी ते सड मापान आमकां नियाळ करूंक तो आदार देखून ते आयतार आमकां म्हत्वाचे आयतार सड म्हळ्यार हे लागशिल्ल्यान जेजूच्या कश्टा मरणाचो नियाळ करूंक आमकां कुमक करतात ते उरिल्ल्या सद्या काळाच्या आयतारांनी आमकां जेजूची परगट जिणे विशयान आयकूंक मेळचें हे जेजू जेरुजालेमाच्या शारा भितर रिगल्या उपरांत ह्या वाटेर आसतना कुर्सा मरोन थंयसर कालवार दोंगरा वेच्या पयलें कितें पुरा घडलें तें पुरा थंयसर विवरण केलां देखून ती वाचपाय तशी मांडावळ घाल्यान आयताराची सो दितूरजी त्या प्रमाणे आसा ओके हें सोड न्हू सर्तीक आमी पळयता आतां मार्चाच्या 19 तारखेर सांजुजेचें फेस्त वय ताज्या उपरांत 25 तारखेर
मोरयेक इज बियाडिल्लें पेस्त वय आतां त्या दिसांनी ही सॉलेमनिटी वय. म्हण सांगल्यार माई म्हणटा आमी त्या वय दिसा वय वय तशें म्हणटा आसतना ही दोन फेस्तां त्या 40 दिसाच्या करेजमांत येतात की आनी ते सॉलेमनिटी म्हळ्यार संभ्रम तो त्या रितीन आमी आचरण करता तो हाचे भितर येता की 40 दिसां भितर वय आतां देवस्तुती म्हूण तुमी उलयता आसतना आमी देवस्तुतीचो संभ्रम आचरण इगर्जे भितर जावचो आनी आमच्या जिवितान जावचो म्हणटा आसतना जुजे आनी मोरयेक सगळ्या सांता भक्तां पैकी उंचले पयले मोरी उपरांत जुजे ती ग्रेड आसा जेजू क्रिस्त सकलांक केंद्र जाल्यार नेक्स्ट येवची आमकां मोरी ताच्या उपरांत ताका भगवान कुटुंबान देवचे जुजे देखून ती तारीखे प्रमाणे त्या वेळार येता जाल्ल्यान पवित्र सभा कितें करता ताका एक्सेप्शन म्हणटा आमी एक ते 2 दीस ताकाच म्हणून त्याच वेळार आसचे जाल्ल्यान प्राजिताच्या मनोभावान ते आसात तरी त्या वेळार देवस्तुते प्रमाणे ते दीस तो संभ्रम सोलोवंक अवकाश आसा ते येतात हांवें आयकल्या प्रमाणे उदेंतीच्या सभांनी वय आतां सिरो मालाबार वय सिरो मालांकार म्हाका सारकें गुर्तुना पूण सिरो मालाबार तांचे तांचो प्राजीत काळ सिंधीच्या बुधवाराच्या की पयलोच सुरू जाता सोमारा क्लीन मंडे म्हणटात ताका म्हळ्यार हाजो अर्थ कितें म्हळ्यार कित्या खातीर सडीत दीस तांकां सडीत दीस म्हणून नात तांकां आसचे 40 दीस पूण तांणी इल्लेशें ट्रेडिशनल म्हळ्यार आमच्या की सड पयले आपोस्तालांच्या काळार तावन आरंभ जाल्ली ती संस्कृती आनी पवित्र पुस्तकां तावन दाखल्याक इजाया पयलो अध्याय 1:20 आमकां पळोवंक मेळटा की ते क्लीन मंडे म्हळ्यार प्राजीत काळ सुरू करच्या पयलेंत म्हळ्यार तांकां मंडे न्ही तें आयतारा सांजेर आरंभ जावचें तें आयतारा सांजेर आनी त्या सगळ्या हप्त्यांत तांणी कितें करचें की म्हळ्यार सक्कडी नितळाय करची घरां नितळ करची फिजिकली तांणी आतां जुदेवांत तें पेशाक म्हणून आसा थंय तें करतात त्या वेळार सक्कडी नितळ करची ती रीत ते वापरतात सक्कडी नितळ करची उपरांत आत्मो नितळ करचो देखून त्या हप्त्यांत तांणी कितें करूंक कुमसार जावंक आसा आनी त्या हप्त्यांत तांणी जायते निर्धार करूंक आसात ते पुरा तांचे मुळावें कितें आसा तेशेंच आमी फॉलो करया म्हणलें चिंता पासून आनी तांचो प्राजीत काळ ग्रेट या वर्तो प्राजीत काळ म्हणून ते आपयतात ग्रेट लेंट देखून तांचो आजचे 40 दिसी पूण ते सोमारांत सुरू केल्ले तांचे म्हणजे पास्कां पेस्ताच्या 7 हप्त्या पयलें तो आरंभ जावचो आनी पास्कां पेस्ताच्या त्या 6व्या हप्त्यान म्हणटा आमी त्या काळार 6व्या हप्त्यांत शुक्रारा दीस तो आखेर जाता म्हणजे शुक्राराच्या उपरांतलो सोनवार तांचो लाजारस सॅटर्डे म्हणटात लाजारसाक पुनर्जीवन केल्लें घडीत ते नियाळ करतात उपरांत तांचो भगवंत हप्तो ओके तो आनी एक लागशिल्ल्यान तयारी करचो हप्तो देखून तांणी ग्रेडेशन केलां म्हळ्यार आमी नितळ जावन कुमसार जावन सक्कडी सारकें आसून प्राजीत काळ आरंभ करचो ह्या शुक्रार आमी आखेर करचो उपरांत आनी लागशिल्ल्यान तयारी करची ते पवित्र पुस्तकांतली गणित नियाळण आनी त्या हप्त्यांत दिले इंटेन्सीव म्हणटा आमी इंटेन्सीव फास्टींग आनी चड मागणे देवासांव तें पुरा हाडचे ते करतात तशें जाल्यार मागीर पास्कांचें फेस्त संपूर्ण पुनर्जीवनपणाचें म्हणून अर्थ येवच्या खातीर पवित्र पुस्तकाची सर गणितांक नियाळ करचे तांणी केलां तितलें आमच्यांत येना देखून आमी करूंक आसा पूण तशी मांडावळ दुसऱ्या रितीर आमच्यान घाल्या देखून ते आमकां आयतारांनी पळोवंक मेळटा वय ह्या प्राजीत काळार असल्यांत खाण सेविजे म्हणलें कांय नियम आसा की एक काल म्हणून सांगल्यार सिंधीच्या बुधवारा दिसा 14 वर्सां बरयल्ल्यांनी मास खावन वचो निमाणे शुक्रारा खावन वचो म्हणून आसा तें सोड न्हू हेर दिसांनी करेजमाच्या उरल्या दिसांनी असल्यांत काणगेचे सेविजे म्हूण कांय आसा की पवित्र सभेची शिकवण आनी कॅनन लॉ कानून प्रमाणे रुब्रिक्स लॉ आसा कितें म्हळ्यार प्राजीत काळार 2 संगती एब्स्टिनन्स एंड फास्टींग म्हळ्यार
संपूर्ण जिनवार वय. आनी मास्क काय नासतना रावचे मागीर हेरा दिसांनी आमी इल्लें प्राजीत करचें सो सिंधीच्या बुधवारा आनी निमाणे शुक्रारा ऑब्लिगेटरी इतल्या तुमी प्राय सांगली ते 14 वर्सां वयल्यांकय मागीर 18 ते 59 60 मनशेर म्हणून वय ते जिनवार ह्या उपवास आनी मास्क काय नासतना रावंक कायदो आसा आनी तो एका उद्देशा खातीर कित्याक म्हळ्यार जेजू कश्ट सोंसच्या पयलें आतां आमच्या घरान मरण जाल्यार त्या दीस कोणाक जेवंक मन येना जेवया म्हूण बगना तशें जेजू आमचो सोडवणदार मरण पावलो तशें म्हणटा आसतना त्या दीस कोणाकी जेवया म्हूण बगोवना तें आमी उडासा काडचे घडीत त्या खातीर आनी त्या वेळा चड त्याग आनी सॅक्रिफायस करच्या मनोभावान ते आसा केल्ले पवित्र सभेन जावन आसा उरिल्ल्या दिसांनी कितें करचें गे म्हणून ते उरिल्ल्या दिसांनी आसा शुक्रारा दीस उपास करूंक कायदो म्हूण हांव सांगना उपास करचो तो एक मनोभाव आमी हाडन त्या रितीर प्राजीत करूंक एक निर्देशन मार्गदर्शन आसा तें चडीत सोम्या मुखार सोम्या लागीं पाटी येवंक आमकां पथकां दवरून वेगळें जावंक आमी जिणी बदलूंक आमकां कुमक करता देवसराच्या शक्तीचेर जैत व्हरूंक आनी हेरा दिसांनी तें आसा अशेलंत काण म्हणून ना कित्याक म्हळ्यार ते गांवांत गांवाक बदलता आतां अमेरिकांत ह्या थंडीच्या गांवांनी थंयसर ते सांगनात की तूं फॅट आसलें हें आसलें कांय नाका म्हूण ते युवेच्या गांवांनी तसलें काण आसल्यार मात तांकां जियोंक जाता आतां ह्या काळार थंय येवं आयस पडटा हें जाता देखून तांची देशाची तांच्या प्रांत्याची नियमां सांगूंक पुरो भलायकी पाड करन तुवें हें कर खाण मनशाचें सब्जेक्टीव मॅटर तुजें जियोंक वाचूंक तुवें वापरचें जाल्ल्यान पूण तांकां दुसरे रितीचे संगती आसात आतां आमच्या गांवांत जाल्यार आमी खाण गेलां कितें मांस आमी केदाळे खाण घेता मसली आमी केदाळे खाण घेता देखून ते म्हळ्यार आनी एक अर्थ दितात कित्याक म्हळ्यार जेजू न्हू ताजी कूड आनी रगत बलिदान भेटयलें देखून आमी पवित्र पुस्तका प्रमाणे चिंतचें जाल्यार बावाडतो खंयचेय मांस खावचें नाका आमी तरकारी जेवण जेवन इल्लीशी दोंदवणी करी हर वेळा आमी मांस खाण घेता आमच्या बेल्टान आमी मसली आनी मांस आमी घेता तसलें एक निर्देशन आसा पूण ताका बंदड म्हणून ना पूण तो स्पिरीट इम्पॉर्टंट कित्याक तुवें मांस काय ना 40 दीस म्हणून मागीर तूं मांस खाता हांवें पर कोणाक विचारलें तूं 40 दीस तरकारीत म्हणून थोड्यांनी निर्धार केला तर तूं नॅक्स्ट कितें तुमचें ती म्हणाली कांय ना म्हणून जायना ताचो पवित्र पुस्तकाचो अर्थ इजाया प्रवादी समा सांगता ते तूं मांस काय नासतना रावल्यार ते पयशे कितले खर्च जातात पळय ताका ते काणून दवर न्हू एका दुर्बळ्याक तूं दिशी जाल्यार तें पराजीत तूं तें त्या स्पिरिटान हें निर्देशन अशेल्यान तशेल्यान म्हणून कांय ना थोडे आमकां पळोवंक मेळटात म्हळ्यार प्राजीत काळाक करेजमाच्या वेळार थोडे वायट सवय सोडच्यो म्हूण सांगल्यार सोरो पिवचें प्रत्येक सोण सोडतात ताज्या उपरांत कांय बिडी सिगरेट ओडची आसता जाल्यार तेय सोडतात आनी ताज्या मागीर अकरे काल ताका म्हूण सांगल्यार हांवें अशें एक दीस पळयल्लें आसा एक कडेन वर्सभर पियोवचो मनीस पुरो सोडलें संपूर्ण रितीन आलेली असो सोनवार दनपार जाताना तो हें काडून बसलो पळयलें हांवें विचारलें खरेंच आनकी मूग दोनांनी गे म्हळ्यार पास्कांचे बेस्त स्टार्ट जावना न्ही म्हळ्यार ना एक पटी शुक्रार मूग जाल्या उपरांत न्ही माणूस शुक्रार मागीर पास्कां बेस्त आयिल्ले बरीत म्हणून आनी देखून व्हडणी म्हणून अशें काडून म्हळ्यार कंट्रोल करून बसलो मनीस तो सो ह्या विशयान म्हळ्यार आतां 40 दीस पुरो सोडलें वाडी सोमेत काण गेलें कितें म्हणटात ते सारकें न्ही तो खरो स्पिरीट न्ही आनी खरो क्रिस्तांवूय न्ही तो आनी खरो बवर्ती न्ही तशें म्हणटाना एकलो म्हाका एक जोक उडास येता एकलो पुरा 40 दीस हांव सोडटा म्हणून ब्रेस्तार येयल्लो पियोन आयलो आनी फादरा म्हणलें फादरा बान विचारलें की तूं कित्याक पियेलाय आज तुमचो दीस न्ही फादर इल्लोसो स्टार्ट केलो हांवें म्हणून शुक्रार चड पियोन आयलो आज कित्याक जेजू मेलो म्हूण कंतीन पियोन आयलो म्हणालोय तशें तुमी म्हळें सोनवार येता आसतना आनी पास्कां बेसना आनी व्हडणी पियेत म्हूण तो मनोभाव सारको न्ही हांगासर तूं पियोवचें काणाक संबंद जाल्लो विशय परत्यान
तो बायबलांत ती जेजूनी खंयचे शुद्ध आसा तूं तेंका अशुद्ध आसा खायनाका म्हूण तेंय सांगिल्लें आसा परमेश्वरल्यान असा पावलान जेजून कितें भितर वेता तें मनशाक मेळयना भायर येता तें मनशाक मेळयता म्हणा हें पुरो आमी अर्थ करचें पडटा पूण खावन देखून आमच्या समाजाची एक सूख कितें गे म्हळ्यार आमी चड खावच्या विशयांत जेवच्या विशयांत फोटो विशयांत उलयता पूण भितरल्या आत्मीक जिणे विशयांत तें जोएल प्रवादी सांगता इजाया प्रवादी परत्यान परत्यान सांगता तुमचो उपास खंयचो जायचे प्राजीत खंयचो जायचे म्हण आमी आनीक अर्थ करूं ना जाल्यार आनी आमी की मोरण्या क्लासींत दोनाण्या क्लासींत आसले बरी पवित्र सभेंत आसा तसलो स्पिरीट न्ही देखून वाडी समेत तें दिवचें मागीर हें देखून हांवें म्हळें न्ही खंयचेंय प्राजीत करताय जाल्यार ताका एक मूळ उद्देश आसा जे ते उद्देश कसलो ओके हांव 40 दीस हांव सोरो सोडटां बरें पूण तातूंय बरेंपण आसा कित्याक म्हळ्यार सोमयाची कृपा ह्या पवित्रत्मेचो तो आधार तो एक त्या बऱ्या मनोभावान तो सोडता म्हूण जाल्यार ती सोम्याची कृपा ताका मुखार हाडटा पूण एक मस्तू जाण आसात ते 40 दीस उपरांत सोडिल्ले ते मागीर तांणी सुरू करूं ना थोड्यांनी ह्या चड पिवन उणो केल्लो आसा त्या खातीर तें प्लस पॉयंट तें करचें बरेंच तें मस्त रेकमेंडेशन आसा ताका आमी ताका एनकरेज करचे पाठिंबो दिवचे पूण अशी शिकवण येजे की पवित्र पुस्तकाची तूं आतां आज सोडताय आनी ह्या म्हयन्यान तूं पिवंकूच पियनाय खावंकूच कांय नाय बिडीत वडिनाय आनी कांय जाल्यार सिगरेट वडिनाय जाल्यार मागीर सर्तीक मौन करताय जाल्यार तो खरो क्रिस्तांवूय न्ही खरो भावार्थी न्ही तो सोमयाक मोस करचो क्रिस्तांव म्हणयत सोमया मोस करचो आनी आपल्या विशयांत तो चिंतचो तशें आनी एकलो व्यक्ती म्हणालो म्हाका हांव हें चिंतलां ह्या फुडें मास खायना म्हूण कित्याक म्हळ्यार पोर टेस्ट केलें कोलेस्ट्रॉल चड आहा ते ह्या कदाळे म्हाका उणें करूंक जायना ह्या 40 दिसांनी मास खायनासतना उणें करीचे तोय स्वार्थीत तसले वर्गाचे लोक आमच्या मदें आसात देखून ते सारकें न्ही आनी एक कालें म्हण सांगल्यार प्राजीत जिंदवार करचें 18 वर्सां भरिल्ल्यांनी 50 आनी 9 वर्सां जाल्ल्यांनी 60 वर्सां भितर तांणी जिंदवार करचें आतां हो जिंदवार म्हणटा आसतना सगळो दीस तांणी जेविनासतना रावचें गी सिंधीच्या बुधवारा निमाण्या शुक्रारा दिसा एक सवाल ते म्हळ्यार सगळो दीस कांय नासतना रावचें गी पियेनासतना दुसरें कालें म्हण सांगल्यार आतां थोडे मनीस पिडेस्त डायबिटीक आसात तांकां काले म्हणी खाण घेवचें पडटा खायचें पडटा दिसा मदें भूक लागता जोर आनी एका वर्गाचे मनीस आसात हार्ड वर्कींग म्हण सांगल्यार परिश्रमाचे काम करचे मनीस आतां ह्या मनशांनी केल्या शिवाय आनी टायमार जेवल्या शिवाय काम करून तांकां बारीक कश्ट ह्या वर्गा विशयांत कितें पवित्र सभा सांगता पवित्र सभेंत 2 संगती स्पश्ट आसात एक लॉ नियम पूण थोडे कितें करतात नियम अशें आसा तुवें करीचें ती संपूर्ण सूख कित्याक स्वामी म्हणटा म्हाका जाय दया न्हय बलिदान ते आमच्या मस्तो जाणांनी समजून घेवंक ना देखून नियम आसा म्हणल्या खातीर पाळचे न्ही थंयसर नियम आसा संपूर्ण उपास म्हण आतां तुमी सांगिल्ले सवाल नियमा प्रमाणे खाण गेल्यार निमाण्या शुक्रारा हांव कांयच न्हू धाका पडना पयलींच्या काळार लोक करतालो आतां हे करचे आसात ती सूख न्ही तें सारकें पूण तेय एका मनशाच्या भलायकेच्या वयर वोंदोन आसा देखून दुसरो संगत नियमाच्या फाटलो स्पिरीट इगर्ज पवित्र सभेंत सोमयान दिल्लो देवान दिल्लो निर्गमन पुस्तकांतलो 21 अध्यायांतलो तो यो उपादेश 10 उपादेश 5 उपादेश कितें सांगता जीवेशी मारी नाका दुसऱ्यांच्या पयलें म्हाका हांवें जीवेशी मारूंक ना म्हळ्यार म्हाका गरजेचें खाण गरजेचें मरजेचेंय न्ही लेखावरतेय न्ही जर तें खाण सेवन देवा लागीं संबंध बांदून हाडूंक आनी पेल्या लागीं संबंध बांदून हाडूंक उपकारा पडटा जाल्यार देव कोणाकी शिक्षा दिना या आमी कोणाकी उपाद्र करिना दुसरे आमकां उपाद्र करिना जर आमचें खाण लेखावरतें जावं पुरो मितमेन जावं पुरो देवा लागीं आनी मनशा लागीं संबंध बांदून हाडूंक मोग करिना जाल्यार पवित्र पुस्तका प्रमाणे त्या वेळार हे कायदो आमी वापरचे पडटा देखून उपास म्हणटा आसतना हांवें केदाळ्ळी समजल्ल्या प्रमाणे अनुभव केल्ल्या प्रमाणे इजाया प्रवादीन सांगलो उपास तो स्पश्ट जालो जाल्यार उरले हें पुरा भायल्या संगती विशयान चड इतगामान येना देखून आतां सामान्य लोकांच्या मतींत उपास करीचे जिनवार करीचे कशो करचो वय करीचे आतां निमाण्या शुक्रारा जाल्यार पयलें
एकल्याची भलायकी बरी आसा आनी ताका इल्ली दंडवणी प्राजीत करूंक जाता म्हूण जालें जाल्यार चिंते म्हाका आज उदक पियेल्या पुरो उरलें कांय जेवण ना अशें करता म्हूण तें ताका सोडलो ताच्या भावार्थाक it depends on an individual person's faith. I have no right to ask that question to him. ताची स्पिरिच्युअलिटी तें देव जप्ती करता ताका जाता जाल्यार ताणें तो करीजे पूण चिंत्या एकल्याची भलायकी बरी ना जाल्यार डायबिटीस ऑर तोले संगती ऑर गॅस्ट्रिटीक आसा थोड्यांक एसिडिटी आसा ताका इल्ले मुनी काणगेचे जाल्यार ताणें सदां काणोवच्या प्रास चड त्या मापांनी उणें काणोवचें म्हणलें पळय सभा मार्गदर्शन दिता आनी जर तर हेरवाळा जिनवार करतल्यांनी उपास करतल्यांनी पवित्र सभा म्हणटा एक फुल्ल मील म्हळ्यार दनपाराचें एक जेवण मागीर उरल्या वेळार ल्हान हेरवाळा काणोवच्या की मस्त उणें तें करन भलायकी सांबाळन मागणें करूंक प्राजीत करूंक दान धर्म आनी उपास करूंक निर्देशन दिल्लें आसा देखून एन्स आनी तेन्स म्हूण नियम लिगल वचोन उरले संगती सायड लायन करूंक आमी जायना तें पयलीं पुस्तक सांगना आनी तेजे विरोध वेचें सामान्य पूण आमी वायट देखी दिवंक जायना ह्या विशयान दुसऱ्यांक सांगून हाडे तें अशें सांगलां देखून आमी करयत म्हणून खुशी आसल्या प्रमाणे वचूं की तें जायना ती तो बिबर पयत पुस्तकांत आनी पयत सभेच्या शिकवण्यांत आसा तुम्ही आत्ता उलयतना एक 2 फावटी सांगले हांवें आयकलें काले म्हणटा जाल्यार एक जोएल प्रवादी ताजी उतरां आमी सिंधीच्या बुधवारा आयकत हांव तुमची काळजां शिंदा वस्तूर न्ही म्हणून आनी एक परतान तुमी सांगलें काल म्हणल्यार इजाया प्रवाद्यान रेकमेंड करचो उपवास म्हणून हाच्या विशयान कांय सर्ती कांय सांगता की खंडीत आतां फाल्यां जोएल प्रवादीचें वचप आसा वय तुमची काळजां शिंदा वस्तूर न्ही म्हणटा तो तें सांगाचें जाल्यार बॅकग्रावंड ताका ते कित्याक म्हळ्यार ताच्या काळार ह्या ग्रीक कल्चर आमी म्हणटा त्या समाजेंत एकलो मनीस ताका मस्त कश्ट जाल्ल्या वेळार ताका डिप्रेशन जाल्लें म्हणटा आमी देदेस्परपण जाल्ल्या वेळार कुटुंबांत कश्टावेर कश्ट आयल्या वेळार ते कितें करताले कशें दाखयताले म्हळ्यार वस्तूरां पिंजून म्हाका कश्ट जाल्यात म्हाका जायना न्ही म्हणलें एक आसलें तें समाजांतल्यान तें समाजालें एक तात्काळाक जावं पुरो पूण देव आतां येवसो जालो ताका तुमी स्विकार करी जाय हे दोळची जिणी ती करसिल्ली वायटांत ती फाटी येजे जाल्यार वस्तूर पिंजून कांय फायदो ना म्हळ्यार अर्थ ताणें तुमी बायल्लो आडंबर दाखोवन कांय फायदो ना म्हळ्यार दोन थोडे आसात न्ही आतांच्या काळार जाल्यार हांव सकाळीं खुर्साची वाट करतां सांजेर खुर्साची वाट करतां पूण कोणाकी बोगसूंक तयार ना देखून ताजे उपरांत दाखलो दिवचे जाल्यार म्हाका समजूंचे जाल्यार एकली खुर्साची वाट अशी करताली खंय येवन 14व्या दिसांक 13व्या दिसांक सोडटाली देखून ह्या जाका विचारलें बाये तूं 13व्या दिसांक कित्याक सोडताय 13व्या दिसांक त्या शेजारच्या सेलीबायन दिल्लें म्हाका जायना ती म्हाका जायना देखून तिजें त्या सावय पळोवंक नाका असं जाल्यार मनोभावान ती खुर्साची वाट करता जाल्यार कितें फायदो तें जोएल प्रवादीचें चिंताप तें पयलें तिका बक्षी मागीर खुर्साची वाट कर त्या दळा तुजो आत्मो परिवर्तन तो जोएल प्रवादीन उलोवचो विशय इतलोच अंतस्करणान जेजू पर सांगलें पळय भितर तावन भायर मनशां मेळयता तो राग मोसोर जाग्या खातीर झगडे ते आनी कोर्टान केस घालची रागान उलोवचें सोंसणीकाय नासतना उलोवचें हें पुरा सोम्यान कान उडयलां देखून पवित्र आत्म्याक मागा रक्त मांसाच्या आशा प्रमाणे तुमी जिये नाका तितलें पाटी येया भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जियेया देखून तो म्हणटा तुमची काळजां पिंदा म्हणून म्हळ्यार भितर आलें जावन भायर गेला नितळ जाया म्हणलो उद्देश इजाया तेंच म्हणटा इजाया म्हळ्यार तुमी हांव मांस खायना हांव साळीच दी तरकारी जेवतां हांव आतवयर घालून मागता खुर्साची वाट तितलें पावना म्हणटा तो म्हणटा खंयचें गरजेचें विधवींक अनाथांक आसरो दिया जेजून तेंत केल्लें न्ही कोण एक सुरी आसा तांच्या सांगात येयलो वेळ करसिया न्याय नीत करून दिया हें कामांत आमी चड कामान दिलें जाल्यार आमचो निज उपास जाता म्हूण तो सांगता मेन इज आत्म्याचें परिवर्तन आत्म्याचें बळ जोडून घेवचें देवसराच्या शक्तीवेर झूज मांडचें तितलेंच ताणें सांगचें आसा एकलो मनीस खंयच्या पिड्या वरवीं कश्ट जाता मस्त तेंप आनी ताका पोत आसा ताज्या मागीर मासली पुरा खावंक जायना ताका ताज्या मागीर खरेंच मला घेताना कितें बरो जालो म्हूण चिंत्या
अशें जाता की काल्या म्हणसाला ताजें प्राजीत जालें म्हळ्यार साबार म्हयने 2-3 म्हयने ताका पोत करचें पडलें खावंक जावना आनी आतां खरेंच म्हणटा आसतना परतान आनी एक 40 दीस 1.5 म्हयनो आसा देखून ताजें प्राजीत जाला म्हूण चिंत येता की तशें हांगासर परत्यान आनी एक विशय म्हळ्यार खाणा विशांत आनी आत्म्याच्या बदलावण्या विशांत हांगासर येवचो विशय प्राजीत काल म्हळ्यार आत्म्याची बदलावण परत्यांनी आमी खंय येता तो मनशा विशांत येताना खाणा विशांत येता देखून खाणा विशांत हांगा सब्जेक्टीव परत्यान ताजे भलायकेचेर वंदन आसचें वय तितले दीस तो चिंत्या 5 वर्सांत म्हण काण घे 5 वर्सां बेड्डार आसलो मागण्यान बरो जालो कांय खायनातलो ताका आतां सांगलां खावंक सांगलां कितें वायजान ताका सांगलां हें खाण तुका तुजें प्रोटीन जाय तुका हें जाय खायचें म्हळ्यार ताणें खायचेंच ताज्या जिवाक ताणें बादा करूंक ना परत्यान हांगासर परत्यान तें खाता आसतना परत्यान ताणें चिंतूं का तो बरो क्रिस्तांव जाल्यार म्हाका जाता इल्लीशी दोनोणी करूंक इल्लें प्राजीत करूंक तें ताजेर आसचें तो प्राजीत करूंक जाता जाल्यार ताणें करिचें ताका जायना भलायकेक परत्यान मार बसता जाल्यार ताणें करनातल्यान तें रियायती आसा कांय समस्या ना पूण हें आमी करूंक जायना गे परत्यान आमी आनी एक म्हाका शिक्षा मेळ्ळी 5 वर्सां हांव शिक्षेंत आसलो म्हणून जायना ताणें म्हाका शिक्षा मेळ्ळी देखून आतां म्हाका सुटका मेळ्ळा म्हणून न्ही ती शिक्षा न्ही ताका आयिल्ली ती पिडा आयिल्ली ताका एक प्राजीत ताणें केलें म्हूण जावं पुरो पूण ताणें तें प्राजिताच्या मनोभावान खाण गेलां गे म्हणलें आमकां गरज पडटा सो खाणाच्या जेवणाच्या हांव चिंतेना की तितलें बंदड घालची पूण हांगा दर तर ताका भोगतात मग ताचो बदलो जायजे आतां म्हाका बरें केलां हांव इल्लेशें प्राजीत करता म्हाका जाता जाल्यार ताणें घेवयेत पूण तशें चिंतूंक जायना तें आमकां सुवार्थेच्या वाचपांनी थोडे पटी पळोवंक मेळटा काले म्हणटा जाल्यार जुआंव बाप्तिस्ताचे शीस उपास करतात फारिजे उपास करतात तुजे शीस कित्या खातीर उपास करनात म्हणून आनी त्या वेळार जेजून म्हणचें होरेत सांगाता आसतना ओवळ्यांनी उपास करी येता गी म्हणून तशें म्हणटा आसतना जेजूचे शीस या आनी कोणी जेजू आमचे मदें येवन जाला आनी होरेत म्हळ्यार तो कितें आशेता म्हळ्यार दया बलिदाना परस चड आशेता त्या देखून जेजूच्या शिसांनी कांय उपवास केला गे ना म्हणलें सवाल कित्याक म्हूण सांगल्यार होरेत सांगता आसतना ओवळ्यांनी उपास करची गरज आसा म्हणून जेजूचे शिस ताचे सांगता आसले त्या अर्थान म्हळ्यार एकलो मनीस कोणी चड जावन दया आनी एकल्या कुमोक करचें तशें जाल्यार करता उपकारा पडचें करना आनी पुरा त्या जाल्यार उपवासाची गरज आसा गी जेजून सांगिल्लें कॉन्टेक्स्ट गरजेचें संदर्भ जेजूक शिरकावन घालूंक हे मस्त पितुरी खेळटाले आनी मस्त संगती सांगताले नियमशास्त्रा प्रमाणे बारीक लिगल उपास म्हणून म्हणलें बरें नियम अशें आसा कॅनन लॉ अशें सांगता अशेंच करिचें तुवें ते कॅनन लॉ अशें सांगता या नियमशास्त्र सांगता देखून तुमी म्हणटा त्या खातीर म्हाका जाय दया बरें उलोवणें मनशापण इल्लें समजून घेवचें तें हांगा सांगलां लॉ सांगता अशें करा म्हणून जेजू तें पातयना तें हांव संपूर्ण करूंक आयला म्हणून ताणें सांगिल्लें तें तांकां जावना देखून हे तें गोवाचे कणश्यो मण खाताना आनी गालें करतना तांकां मुसर जावचो येवन आळे आज साबाताचो दीस आज उपास करचो न्ही आज हो दीस उतरवणेचो दीस आज तुमी उपास करीचे हांगा आमचे जुदेव पुरो उपास करतात तुजे करनात त्या वेळार तुमी म्हणटा कालेंगे म्हळ्यार त्या अर्थान म्हणटा तांचे लॉ लिगलिजम कानूडो ते अशंत म्हणून आसा पळय ते इल्लें खान उडोवचे खातीर तुमी म्हणटा आतां हांव आसा न्ही पुरो हांव बरें करचो आसा न्ही देखून तुमी संतोश मावचो वेळ आतां गरज ना ताका तें कित्याक केल्लें मैजेन मनशा फाटी येवंक अलेली तयाराय केल्या मात्र तुमी बंदडे जावन सुटका मेळटली म्हणल्यान केल्लें आतां हांव येवन जाला तुमचे मदें आसा आतां तुमी संतोश मावचो वेळ म्हूण तो सांगता आतांच्या काळाक ती संदेश आमी काण घेतना आनी एक परत्यान हांगा इजाया बरोबर येयलो तसो उपास करूंक आमकां सांगला सोडल्यार खावचे जेवणच्या विशयान परत्यान हांगा सर्तीक गमान न्ही खावचे जेवणचे एक कुडीची नोंदवणी आत्म्याचें बळ परतून जोडूंक मागोवंक आमकां कुमोक करता देखून तो म्हणटा दयाळायाचो उपादेश करा आत्म्याच्यो करण्यो करा ते करूंक हांगासर सांगलां जेजून उलयल्ल्या उतरांचो अर्थ तो देखून आतां जेजू आमचे मदें आसल्यार पूण आमी संपूर्ण न्ही आमी मस्तू आसकत काय आसात आमचे मदें पातकां करता
कळीत आसून कळीत नासलें करता पूण वय एक काळ आमकां स्पेशली दिला कित्याक म्हळ्यार इतलो वावरा मदें बिजी आसतना इल्ली ब्रेक घालूंक इल्लें पाटी पळोवंक तर हांवें ती जिणी बदलची जाल्यार कितें घे ताका इल्लो टायम जायचे वेळ जायचे एका दिसान तें जायना देखून आमच्याच आत्म्याक आमी भितरल्या दोळ्यांनी ह्या कानांनी आयकुवचें आनी पळोवचें आमी म्हणून हाका सांगता तसो उपाय सांगासर सांगला निमाणे एक सवाल आता हे 40 दीस 12 जण पिवण सोडतात ताजे उपरांत मांस मासली सोडतात तरकारी जेवतात आनी मस्तू दंडवणी प्राजीत मागणे प्रकारतात 40 दिसांनी वय आनी आमी प्राजीत काळा कुरपेचो काळी म्हणटाव आमी वय प्राजीत काळ संपल्या उपरांत मनशाचें जिवीत पयलेंचे बरीत मुंदारून येता वय ह्या प्राजीत काळा वरवीं मनशांतय बदलावण आयिल्ली ती उपरांत थोड्यांत पळोवंक मेळटा थोड्यांत पळोवंक मेळना तशें म्हणटा आसतना वो प्राजीत काळ बऱ्या रितीन उपकारा पड लागी ह्या एक रिच्युअल म्हणे पाळ लागी म्हणून कशें म्हूण येता आमी हांवें अवलोकन केल्ले प्रमाणे आनी भावार्थ्यांच्या अनुभोगांत तांणी वांटून घेतले म्हजे कडेन वांटून घेतल्या प्रमाणे आनी पवित्र सभेच्या चरित्रे प्रमाणे पळोवंक गेल्यार हो प्राजीत काळ मस्तू जाणांक उपकारा पडला जर हो प्राजीत काळ नातुलो जाल्यार आमचो संवसार आनीकी देवसाराच्या हातान बुडतो आनी आमचे मस्तू मनीस नासावन वेते ओके देखून एक थोड्या संगतीक आतां भुरग्यांक थोडे कंपल्सरी संगती आसा जाल्यार मात तांणी करची आनी ते भुरग्यापणार गरज त्या वेळार या उलयनाकात अशें करा म्हळ्यार ते मागीर तांकां तें उपकारा पडटा तशेंच प्राजीत काळार थोडी नियमावळू थोडे रेग्रो थोडी भक्तीचीं कामां उपास दंडोणी मागणे हें पुरा भारी गरजेचें तें कोणा गरजेचें न्ही म्हजो तत्व बचाव करूंक देखून हांवें केदाळे म्हणजे कोणा खातीर हांवें करचें नाका इस्प सांगता पापसाहेब सांगता कॅननलो सांगता तो सांगता म्हणल्या खातीर हांवें करचें न्ही जर म्हाका म्हजो आत्मा फाल्यां सरकार वेतना हांवें एकल्यान थंयचें बिस्पा सांगात वचना हांव पापसाहेबा सांगात वचना हांव आनी पापाय सांगात आवय सांगात वचना हांव एकलोच आयिल्लो एकलोच हांवें वयचें जर म्हजो आत्मा बचाव जावन म्हाका सरकार पावचें ह्यो काळ गरजेचो म्हणलें पयलो उद्देश मतीन दवरचें सर्ग जोडूंक आत्मा बचाव जावं आनी कोणें पळय हो उद्देश मतीन दवरला आनी कोणें हें केलां मस्तू जाणांक तो बरें जाल्यात कितल्या जाणांनी आमाल पियोण्याक लब जाल्ले बेबदे जाल्ले तांणी जिणी बदलिल्या अनैतीक संबंदांत आसले बऱ्या संबंदाक पावल्यात घरांत असमाधान आसा केल्ले व्यक्ती कितलीं कुटुंबां आतां समाधानान जियेते आसात उपकार परिणाम आसा प्रभाव आसा ही काली तांणी केल्लो कामाचो प्रभाव मात न्ही तांणी सहकार दिल्लो आनी तो देवाची विशेष कृपा ह्या हातूंत मेळ्ळ्या ह्या काळार म्हळ्यार मस्त रेतीरो आसतात मागणे आसता चड आसता कित्याक म्हळ्यार ताकाच दुसरे कार्यक्रम आसनात त्या खातीर मस्त वेळ हाका दिवंक जाता त्या खातीर चड कृपेचो काळ हेर दिसी कृपेचे पूण हांगा चड कृपा म्हळ्यार चड वेळ तूं करशी थंय चड कृपा चड बेसांव तुका मेळटा आनी एका रितीन थोड्यांक हो प्रभावीत जावना लॉ सांगता 40 दीस हांव तरकारीत 40 दीस हांव सोरो सोडटा तितल्या रात्र उरले वर्सांत एक रेतीर गरीजे तितल्या कत्र उरले आनी काळे वस्तू घाल्ले आनी इतल्यांत मुखां तोंडां बोविल्ले हांकां बरेंपण जावना हांचो राग आनी की सडला शिवाय उणें जावना देखून थोडे फावटी रेतीर येतात हांवें सांगचें चला तूं रेतीर जावन आयलो न्ही आयडियल जावं पुरो आमी सांगचें पूण निज जिणी बदलल्या विचारचें ह्या बदलिनातल्या तूं रेतीर गेल्या उपरांत तुजो राग उणो जायची समादेवाचें उतर आयकून न्ही हाडलें जाल्यार देव काम करतात तूं आयकना जाल्यार जियेना जाल्यार 100% कोणाकय जायना कोणी 100% जायना पूण इल्लो म्हणी जायचें न्ही वो सोडीत रागार जाता जाल्यार हाका सोंसणीक येतना जाल्यार आनी रेतीर घाल्या करची तें आतांच्या काळार आमी इजाया प्रवादीन सांगलीं उतरां काण गेलीं जाल्यार हो प्राजीत काळ 100% वो चड आजाप करूंक शकता शिवाय ही देखून ही आजापा कळूंक पडटा दावाजें म्हणून ना या थंय हांगा दावाजें म्हणून तुज्यात जिवितान तुज्यात घरा तुज्या इगर्जीन जाता देखून ह्या खातीर पवित्र सभा हो काळ दिता देखून हो आमी बऱ्या मनोभावान उक्त्या मनोभावान देवा कडेन सहकार दिलो जाल्यार उरिल्लीं कामां देवच करता थोडे भियेतात देव कांय काम करून बदलीत जाल्यार म्हणून ह्यो वापरून सोडल्यार देखून तें भियोवचें न्ही बरेंपण आसार भलायकी मेळाचें जाल्यार कुडीची आत्म्याची मोतीची हो काळ आमी बऱ्या मनोभावान स्विकार करून पाळूंक पवित्र सभा आमकां उलो दिता मोगाच्यानो
प्राजीत काळ कुरपेचो काळ म्हणटा हो काळ कित्या खातीर कुरपेचो काळ जाता आमी प्रत्येक रितीन ह्या दिसांनी सडीत मागणे प्राजीत आनी ताज्या उपरांत शिकोवणो हें पुरां करता आसतना आमी वायटांतावन पयस आनी देवाक लागीं जावंक शकता देव आमचें थंय काम करता ह्या वरवीं हो काळ प्राजीत काळ जावंक पावता आनी असले सबार संगती ह्या संवाद कार्यक्रमांत प्राजीत काळा विशयांत आमी आज आयकलें शिकल्या आनी ही माहित आमकां दिल्या फादर विजय मचादो मंगळज्योती केंद्राचो निर्देशक हांगासर येवन ह्या संवाद कार्यक्रमांत भाग घेतल्याक तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. थँक्यू. तुमकां ह्या समर्थ आनी सवालां कार्यक्रमा विशयांत कितेंय सवालां विचारूंक आसा जाल्यार दयेकन तुमचीं सवालां वॉट्सॅपा मुखांतर आमकां धाडी येता 9449821580 आनी एक नंबर आसा 9449825580 आनी ईमेल आयडी आसा onilds@gmail.com. ह्या कार्यक्रमांत तुमी भाग घेयात आनी बावडतांत ग्रेस्त जायात. तुमकां समजता की देव बरें करूं. समट आणि सावाला समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर आणि सांत आंतोन आसऱ्याच्या फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.